आम्ही असं थिवी लालाकी बस्ती ही लालाकी बस्ती हायकोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे जी घरां डेमोलेशन झालेली आहेत डेमोलेशनाक स्टार्ट झाल्या सकाळच्यान टोटल 23 घरां ही डेमोलेशन जाल्ली आतां मेरेन सुरू केल्ल्याक 6-7 घरां डेमोलिश जाल्लीं आहात गेले 12 मार्चाक डेमोलिशन जावपाचें आसलें पूण कांय कारणाक लागून ते फुडें गेले आनी आयज 15 एप्रिलाक आयज डेमोलेशन स्टार्ट जालें आहा थिवी कोंकणींतल्यान गेली कितलींशींच वर्सां इलिगल ज्यो घरां आहात तेचेर कारवाई जावची म्हणून कोर्टान गेल्ले आनी त्या प्रमाणे हायकोर्टान ऑर्डर दिली. All illegal structures in Comunidad land are going to get demolished. Not just in TV Comunidad, all Comunidades. And we are taking conscience, we are very, very serious about this. This is going to happen. It's been a long subjudice. Yeah, it's been a long battle, 15 years, but good things come to easy weight. And that's how the system is, that's how the judiciary is. I don't blame anybody. But the process involved and the time taken due to whatever reasons, XYZ factors, at least it's happening now. Finally it's happening. And it only goes to show that the Gaonkars were committed not just then, even now. And therefore with that thought process and that conviction, we have managed to get a demolition. हांगासर व्हडा प्रमाणान पुलीस फोर्स पडटा आहा मागीर मामलेदार तो हांगासर हाजीर आसा बाकीचे जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल आहा सगळे आहा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे लोक आहा ते लायटीचे लोक तेंच्यांनी सगळे कोऑर्डिनेट केले आहा बाकी सगळे प्रोसेस सगळे चालू आहा आनी डेमोलिशन फूल टोटल आयज टोटल 23 जी घरां आहा ती डेमोलिश जातली म्हणून तांच्या खातीर नियोजन सामकें पडटा.